बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अनुभव, वाडतेपण आनी गोरीबसाणें पयस केली देखून सर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांचे मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगड आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगड. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता आनीक डावनलोड करून अपलोड करता तेंगेल्या यूट्यूब चॅनलाचेर, तांकां सदांच करपाक हुस्को दी, तांकां बळ दी, कृपा दी आनीक सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर, गरजो सगल्यो तांच्यो तूं तांकां मेळून दी आनीक कोवीड दुयेंसांतलीं तांकां राखून सांबाळून दवर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 21 मार्चाची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन जे लोकांनी व्हिडिओ आयकलो ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वार नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 2 आनीक वळ्यो 13, 14, 15, 16 सत्र देखून कितें म्हणटा आमी चोया. 16 वडींत बरयलो आहा की जेजून तांकां सगल्यांक देव मंदिरांत आसलोले तांकां म्हणलें, हें सगलें हांगा सोरलें काडात आनीक म्हज्या बापायचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तर ह्यो सगल्यो वस्तू लोक थिंगा इंकतालो आनीक पयशे कमयतालो. धंदो हेचो बापायचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. बिजनेस सगलें थिंगा जातालें खूंय इगोजें भितर, म्हळ्यार तेंगेलें दुर्गां दवरया, आमी कंपावंड दवरया. तर जेजू तेंकां कितें म्हणटा की मुगेलें बापायगेलें घर म्हळ्यार कितें, आमी जोण एकलो मनीस आनीक दर एक कातोलीक जेन्ना पवित्र जातलो तेन्ना आमचे भितर पवित्र आत्मो आनीक जेजू क्रिस्त आनीक सर्गीचो बाप आमचे मदें येवन बिराड कोत्तेलेत. म्हणल्यार आमगेलें घर कितें जालें, म्हज्या बापाचें घर. बायबलाची आनीक एक वळ आहा, आमी आमगेली कूड जावन आसा देवाचें तेंपल, देव मंदीर. तर जेजू आमकां सांगता की आमगेलें हें पळय जिविताची चाल आहा ती सारकी ना. आमी संवसाराचे आशेक लोबदले हेंचे भाशेन जे परी तेणी देवाचें घर हें वेपाराचें घर केलें ते भाशेन आमी देवाचें मंदीर आमगेली कूड जण एक कातोलिका गेली पवित्र आसपा जाय म्हणटा जेजू. हें सगलें आज संवसाराची, पयशांची, वस्तूंची, बाटांची, ग्रेस्कायेची, भांगराची, जेजू म्हणटा ही सगळी आस हें सगलें बंद करपा जाय. हें सगलें हांगा चल्लें काडात. तुमगेलें पळय वायट पळय जिवितांत आहा तें काडात, बंद करात, देंवसाराक धाडायात. मांदून घेनाका देंवसाराचीं चिंतनां पळय तुमच्या मतीन घालता तीं चिंतनां मांदून घेनाका, धाडाय. हांव देवाचें मंदीर आनीक म्हज्या भितर कांयच वायट आसोंक जायना. तर तूं देवाचें मंदीर केदो जातलो, जेन्ना एक कातोलीक पवित्र जातलो तेन्ना. बायबलाचे वळ आहा चोय गुगलाचेर मान. तूं फकत देवाचें राज पळोवंक पावतलो जेन्ना तूं नव्यान जल्म घेतलो, जेन्ना तूं नवी रचना जातली. जेजू म्हणटा हांव सोच सांगता, खरेंच खरेंच हांव सांगतां,
जे मेरेन आमी कातोलीक पवित्र जायनाय ते मेरेन जेजू म्हणटा देवाचें बरेंपण म्हळ्यार सर्गीचें राज तें मोत्री जावं नाजाल्यार जितें आसूं जावं आमकां जेजून आमच्या बापाचें देखून शिकयलां तुजें राज आज आमकां येवं कितको येतोलें जेन्ना आमी जेजून म्हणटे भाशेन म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर कोरी नाकात आमी पवित्र जियोवपाक जाय दर एक कातोलिकान आमी आमगेलें जिवीत आमी देवाचेर आड चलताय कातोलिकां तर हें कातोलिकांनी सोडून दिवपा जाय गोंयचीं कातोलिकां सगळें आड जिवीत जियेताय सगळें टीव्ही इंटरनेट गेम्यो मोबायल गेम्यो हें सगळें मागीर तियात्र कांतरां पिक्चर हें सगळें टीव्ही म्हळ्यार सोगलें तें येयलें तें दिसभर तेजेर आसताय आतां 1 वर्स जालें हिंगा यूके कोवीड जाल्यार आज लॉकडावन जालें जाल्यार तो लोकांनी कितें केलां गोंयकारांनी यूके आहाय तेणी फकत ते दिसभर टीव्हीचे चयल्यात जे लोकांक पळय फुरलोंग मेळटा ज्या लोकांक पळय गव्हर्मेंट पयशे दिता तेणी दिसभर कितें केलां फकत तीं उठोलीं कांतरां कॉमेडी सिरियलां आनीक मागीर कितें जाय तें आनी युट्यूबाचेर आनी त्यो मागीर स्मार्ट टीव्ही येयल्या त्यो लोकां सारक्यो डायरेक्ट इफेर्ना वताय तर हिंगा चोय तुमी यूके देखून कितू लोक मेलो तो कोविडाचेर 1 वर्सा भितर लॉकडावन जायसान गोंयकारां कित्याक उणी दादीचे कित्याक तेणी बापाचें घर वेपाराचें घर केलें फकत कामाच्या फाटल्यान कामां वयतालीं त्या दोणां मागीर कोवीड लॉकडावन जालें म्हणटच मागीर टीव्हीच्या फाटल्यान ना जाल्यार कोणागेर काम गेलें मागीर ते टेन्शनां कामाचीं कित्याक तेगेलें देंवचार जिवीत चलयतालो देंवचारान भरलोलें तेगेलें जिवीत जालोलें तेका लागून कितू गोंयकार यूके सोडून गोंय गेले हिंग काम ना म्हणून काम कुसोता कोताय तेका जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक आसतलो तुका आनी काम ना म्हणून हांव एक पवित्र कातोलीक खबर सांगो तुमकां ती यूके येयलें बायल एक चोड तेगेर आनी तो घोव म्हण तूं 3 जाणां तिगाय पवित्र कातोलीक धाकलें चोड आहा तेगेलें धर तूं 9-10 वर्सां आसतलें तेंय पवित्र जायन देवागेली शिकोण दुसऱ्यांक शिकयता तर आनीक हीं येयलें केदोणां नोव्हेंबराक कितें येयलें तें हिंगा यूके लंडनाक यूके म्हळ्यार लंडना आहाय ती थंय लंडना नोव्हेंबराक कितें येयली न्ही ती मागीर घोर गेली म्हण तूं भाड्याक गेला आसतलें धर तूं मागीर आतां हे फाटल्या दिसांनी ताका बरें काम मेळ्ळां ऑफिसांत खूंय ऑफिसांत आनी आमगे गोंयकार कितें कोताय पॅकिंगा वयताय चडशे गोंयकार कितूले 90% तुमकां पॅकिंगा स्टोरां हिंगा थिंगा मेळटले पूण जो मनीस देवाचो काम कोता तेका देव सगळें बरें फावो कोत्ता भरपूर फावो कोत्ता आनीक सगल्यांच्या परस बरें दुसरे गोंयकार आसा तांच्या परस बरें जे गोंयकाराक जो गोंयकार पवित्र कातोलीक जायन म्हजे भाशेन देवाची खबर म्हणल्यार जेजूचे भाशेन देवाची खबर दुसऱ्याक परगोट कोत्ता कातोलिकांक समजायता आनीक पवित्र जावपाक सगल्यांक आदार कोत्ता तो तूं तर हें चॅनल फर्स्ट टायम मेळ्ळां पयले पाट व्हिडिओ चोयता व्हिडिओ काबार रे आतांचे आतां हितून डिस्क्रिप्शनाक वच आनी पवित्र जाव कोदला वयलो आनी उठ नाका 5-10 मिनटां पुरो तुका नाजाल्यार देंवचार घोडी तुका फाल्यां चान्स घेवपाक रावलो एकट्या म्हयन्या चान्स घेवपाक रावलो जाल्यार देंवचार घोडी तुका आज मारीत रात्यां मारीत ना फाल्यां मारीत संवसाराची आस सोड आनीक फूल ब्रेक मार आनीक रिवर्स यू टर्न मार आनी परतून यो हें देंवचारा गेलें जिवीत सोड आनीक तेन्नाच की तुका हें देवाचें राज तुका हिंगा संवसारांत भोगूंक मेळटलें जे पयलीं आमी आमचे बाप्पा रोजार कोत्ताय ते भाशेन तुजें राज आज आमकां येवं
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांतूय जावं. जेन्ना देवाचें राज आमचे भितर येतोलें तेन्ना सगळ्यो अजापां मिलाग्र्यो जे परी स्वर्ग आहा ते भाशेन संवसार जातलो. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांतूय जावं. तुवें उतर पळय तूं उलयता ती देव मिलाग्र्यो कोन्न सगळ्यांक भरपूर सगळ्यांक दितलो. हें जिवीत जावपा जाय आमगेलें गोंयच्या कातोलिकांगेलें. जे परी जेजून सगळ्यांक हिंगा धाडायले जे धंदो कोताले ते भाशेन आमी दर एक कातोलिकान जिवितांत पळय वायट आहा तें सगळें सोडून आमी सायबीण मांयचे भाशेन पवित्र जावपाक जाय. जेजूचे भाशेन आमी पवित्र जावपाक जाय. हो पवित्र घोराबो आमकां एक व्हडलो एक व्हडलें उदाहरण जावन आसा चोवपाक. केशे भाशेन आमी कातोलिकांनी पवित्र जायन जियोपाक जाय. 18 जिदेवानी ताका म्हणलें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. ताका पडतीपाळ करून जेजून म्हणलें हें देव मंदीर तुमी मोडात आनीक 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जिदेवानी जेजूक म्हणलें हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनीक 3 दिसांनी तूं तें नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या देव मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो तेन्ना जेजून अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या जेजूच्या शिसांक उगडास जालो आनीक पवित्र पुस्तकाचेर आनीक जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर तांणी बावाट थेवलो. तर आमचे मदीं बायबल आसल्यार आतां 2021 वर्स जालीं आनीक आमी कातोलिकां जल्मांतान आमी कातोलीक म्हणटाय आमी. छाती फुलोवन कॉलर वयर काडून आमी भोंवताय कातोलीक म्हणून जल्मासान. कितें फायदो आहा? एक पयशाचो फायदो ना. हे भाशेन आमी शिसाचे भाशेन आमी आमगेलो भावाट जेजूचेर दवरपाक जावो. जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर तांणी बावाट थेवलो. आतां हे आख्खे 4 एवांजेल आहाय सगळीं जेजूगे उलयलो उतरां आहाय. आतां एक वयर आशिल्लें तें तुमी म्हज्या बापाचें घर धंद्याचें घर करी नाकात, वेपाऱ्याचें घर करी नाकात. जायतीं उतरां जेजून सगळीं रेडान बरयलीं सगळीं जेजून डायरेक्ट उतर उलयलें. तर इतलीं उतरां हे 4 एवांजेलां बरयलो आहाय जेजून डायरेक्ट. तेजे भायर पोन्न्या कोरारांत देवान जेजूचे उद्देशीं जेजूच्या येण्याच्या उद्देशीं सगळें बरयलो उलयलो आपूण देव उलयला खूद. तर आमी आमगेलें मन आतां आमी मनाची नवसळणी करपा जाय. जे आमी हो कचरो आमगे माय पाय गेलो आमगे शेमाय शेपागे कचरो आमी आमगेल्या हार्ड डिस्काचेर डावनलोड केला तो डिलीट करपा जाय. आख्खें हार्ड डिस्क आमी पोत्तून सगळें आमी न्यू करपा जाय. सगळो पोन्नेलो कचरो आमी हार्ड डिस्कांतलो भायर मान आमी पवित्र आत्म्या घालून हें हार्ड डिस्क पवित्र आत्म्याचें डावनलोड करपा जाय. आमी पवित्र आत्म्या डावनलोड करपा जाय आमगे जिवितांत. आमगेले हार्ड डिस्कांत आमगेले तकलेंत आमगेल्या काळजांत आमगेल्या आत्म्यांत पवित्र आत्म्या आमी डावनलोड करपा जायो. हें सगळें पयलींचें डिलीट मान इरेज मान फॉर्मेट करपा जाय आमी हार्ड डिस्क. सगळें वायट हें पोजोळपण आनीक हें राग दुस्मानकाय विंगास आस हें सगळें आमी फॉर्मेट करपा जाय. हार्ड डिस्क सारकें ब्रँड न्यू करून पवित्र आत्म्याक आमी डावनलोड करपा जाय. आनी पवित्र आत्म्याक डावनलोड केल्यार मागीर ऑटोमॅटीक जेजू क्रिस्त आनीक सर्गींचो बाप येता ऑटोमॅटीक. बाय 1 गेट 2 फ्री. तर हो आमगेलो देव 37 त्रिनादीचो एक देव
तेग जोण एक देव. जेजू आमकां हिंगा सांगता की हे शिसाचे पोरी आज हो उलो तुमकां येता पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं जो जेजून धाडला पवित्र आत्मो ताचे उद्देशीं आज तुमकां ही खबर पावता की तुमी आज आतांचे आतां कोदला वयलीं खुर्से वयलीं उठ नासतना आतांचे आतां पवित्र जाय नाजाल्यार देंवसार तुमचो घात तुमचो जीव रोखडोच घेवपाक देंवसाराक जावो तर तुमी आनीक चान्स घेनाकाय. हिंगा जेजून तांकां सांगिल्लें की तुका केसोली पदवी आहा आमकां एक खुणा दाखयतो. जेजून म्हणलें तुमी हें घर मोडात हें मंदीर मोडात आनी हांव 3 दिसांनी बांदतलो. तर जेजू म्हणटा हिंगा सारकें दिलो हांचोय जुदेवानी ताका म्हणलें हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं 46. पूण जेजू आपल्या कुडीच्या देव मंदिराची खबर करतालो. जेजू पवित्र आसलोलो. जो मनीस पवित्र आसता तो देव मंदीर ताची कूड देव मंदीर. पूण जेजू आपल्या कुडीच्या देव मंदिराची खबर करतालो. 3 दिसांनी आपण नव्यान बांदतलो. 3 दिसांनी आपण नव्यान पुनर्जीवन जातलो अशें म्हणून जेजू हिंगा सांगतालो हें देव मंदीर तुमी मोडात आनीक 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. तर जेजू सांगता जण एकल्या गेलें दर एक कातोलिका गेलें जिवीत जावन आसा देव मंदीर जावपाक जाय. कातोलिका गेलें जिवीत कूड देव मंदीर जावपाक जाय. कोणागे देव मंदीर बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या गेलें. सांतीस त्रिनादीच्या एक देवाचें आनीक तुमी आमी सगळे एक म्हणटाय तें तुमी बंद करपाक जाय. सारकें फूल बंद करपाक सारकें टोटली तें तुमी डिस्ट्रॉय करपाक जाय. पयलीं फावट कितें आहा तुमगे हार्ड डिस्कां मोतींत तुमगे तोंडांतल्यान उतर येताय ती सगळी फॉर्मेट मारपा जाय. फॉर्मेट म्हळ्यार कितें सोमतें इरेज हार्ड डिस्क आहा आनी आख्खें कंप्लीट न्यू जाता. तुका एक फायल डिलीट करपाचें एक कांतार डिलीट करपाचें एक उतरां एक गाडी डिलीट करपाक गरज ना. फॉर्मेट मारपाची. सोमतें हांव देवा हांव तुजें काम करपाक आयज सावन तयार आसा. हांव सगळ्यांक वायट सोडटा सगळ्यांक भोगशिता सगळ्यां थंय हांव जेजून पळय दुसऱ्याचो मोग केला ते भाशेन हांव दुसऱ्याचो मोग कोत्ता जाल्यार तुगेलें हार्ड डिस्क हिंगा फॉर्मेट जालें. तुका एक हांव हें पातोवक तें पातोवक हें तें कांय घेवन बसपाची गरज ना. तें तुमकां मुसार वचोन सांगाय. तूं आतांचे आतां तूं पवित्र जाव आनीक पातकांचें तूं आनी करपाक पातक पोत्तून करपाचो ना म्हणून देवाक भास दी आनी तेन्ना पवित्र आत्मा तुजे भितर येतलो. तुगे दुयेंस बरी जालें त्या वगतार. तर हें आमकां दर एक कातोलिकाक जिवितांत हें करपाकूच जाय. जो मनीस कोन्ना तेजें निसणटोन जे परी आमगेले फामिलीचें आमगेले माय पायचें आमगेले शेमाय शेपाचें आनी कोण भुरगीं ल्हान भुरगीं मेलें ओर ल्हान मेलें तुमगेलीं कोण तेंचें सगळ्यांचें निसणटोन जाय. सगळीं इफेर ना गेलीं. तर आमी आतां जितीं आहाय आमकां हो सोयेग मेळ्ळा. पवित्र आत्म्यान आमकां आदार केला. पवित्र आत्म्यान आमची चूक आमकां वळखून दिल्या. हें पवित्र आत्म्यागेलें काम. चूक वळखून दिवपाचें ह्या प्रवचना उद्देशीं म्हजे उद्देशीं पवित्र आत्मा तुमकां आतां चूक वळखून दिता आनीक हांव पळय कोत्ता ती कृपाय म्हाका देवानू दिल्या. जे परी सांत पावलू पयलो तो सावलू म्हणून आसलो लोकां जीत मारतालो कातोलिकांक. तर तो पावलू जायन तेणें ही वड म्हणल्या की हांव पळय आतां हो थोकोस घेता हो पळय जेजूचो वावरां फुडें वता ती सगळी कृपा बळ आदार घोटाय ती म्हाका देवानू दिल्या. हांव मुगेल्या बळान कांयच कोन्ना. तर आमकां कांयच करपाची गरज ना. आमी देवान रचलोलीं रचणां देवाचे परी आमकां रचल्याय. तर आमकां थोकोस घेवपाची
कांय करपाची कांयच गरज ना. जेन्ना तूं पवित्र जातलो कातोलीक, देवाची कृपा तुगेलें सगळें कोता. तुवें मानून गेला जेजू क्रिस्ताक म्हजो रोसणार, म्हजो देव, म्हजो सर्वंडार म्हणून. सगळें सोडून तुवें देवाक भास दिलें वायट सोडून, की हांव तयार आसां, हांव तुजी चाकोन घोडो म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणें. उतर देवाचें आमकां कितें सांगता, वचात सगळ्या संवसाराक म्हजी खबर परगटात म्हणटा जेजू देवाचें उतर. आमी फकत कांतरां म्हण उरल्या इगोजी. देवाचो सोबत तूं, देवून आयलोय संवसारांत. कितें फायदो आहा म्हूण न्हू? कांय फायदो ना म्हूण. जिवीत भर म्हूण सगळीं इफेर गेलीं. कितें फायदो आहा? देवागेलो सोबत आमकां सांगता जेजू क्रिस्त, की वचात सगळ्या संवसाराक म्हजी खबर परगटात. हें आयकोंक कातोलिकाचे कान भेरे जाल्याय. हेर संवसारांत फामिलीचें, गोच्यांचें, भुरग्यांचें, बायलेचें, घोवाचें सगळें करून तुमी सारको थोकोस घेतायत. पूण हें करपाक तुमचे कान भेरेल्याय, तुमचे दोळे कुड्डे जाले. दोळे आहाय तेणी चोवपा म्हणटा जेजू. कान आहाय तेणी आयकपा म्हणटा. पूण तुमकां दोळे नाय, कानूय नाय. हें कोट्टा हेंचो हिंग सारकें कातोलिकां गोंयच्या. कातोलीक दोळ्यान कुड्डी जालें, कान आसून भेर जालें. हेर तुमी कॉमेडीचें आसों जाणाय आनी तियात्र वोसोन रोडों जाणाय, पूण जेजून कितें कर म्हणटा तुमी कोनाय. आनीक हेकाच लागोन तुमचें हे तियात्र चोयन, ह्यो कॉमेडी चोयन, हे कांतर चोयन, ह्यो पिक्चर चोयन, ह्यो गेमी चोयन, गेमी वोसोन आनीक कितें हो हेळ हेण, तो हेळ हेण अशा कोन्न सगलीं तुमचें कातोलिकाचें दुयेंसां आनी गोराबे भरल्याय. तर जेजू कितें म्हणटा, 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. तर आतां आमी नव्यान बांदूंक आमी कातोलिकांक आमी मदत करया. आनी केन्ना कोतलीं? पयशे दिल्यार जाता? ना. तुवें तो गरिबांक पयशे दिले मदत जातली. पूण ती कितें जिवीतभर भिकारी उरतलीं. तर तुका कोणा मदत करपा जायी, तेंगेलो वोत्त पयलो तुमी न्हवसरूंक जावो, न्हवसरपाक आदार करपाचो. तुमी पवित्र आत्म्याच्या उदेशीं तांच्यो चुकी तुमी ताका वळखून दिवपाक जायो. ताका कनिविक्ट म्हणटाय. पवित्र आत्मो चुक्यो वळखून दिता. पूण देंवचार तुका गुन्यांवकारी कोता. तूं हें केलां, तें केलां, तुजे देव रागार आहा, तेका लागून तुगे मागणे देव आयकना, तूं हें कोन्ना, तें कोन्ना. हें पवित्र आत्म्याक काम आनी मागीर तूं तितूच तूं मागीर फिनीश जाता. तुका तितूंतली भायर सरपाची वाट कोणना. मागीर तूं हिंगा थिंगा रोजरां धांवता, रितीरां धांवता. कित्याक देंवचारान तुका पिश्यांत काडला, की देवान तुका सोडला, देव तुगेलें मागणें आयकना म्हणून. पूण पवित्र आत्मा कितें म्हणटा, तुवें ह्यो चुक्यो केल्याय, तुवें त्यो सोडून दिवपाक जायो आनीक तुवें पवित्र कातोलीक जावपा जाय. हें काम पवित्र आत्मो म्हजे उद्देशीं आतां संवसारांत कोता. आनीक तुमी हें आयकोन जाता तितू बेगीन पवित्र जाय हो चान्स आनीक सोडनाकाय. तर आमी जेजू म्हणटे भाशेन हांव 3 दिसांनी हें नव्यान बांदून दितां. तर आमी कातोलिकाचें जिवीत पाड पडलां. शिराफां आहाय म्हणटाय. कोण म्हणटाय फामिलीचो शिराफ फॅमिली कर्स म्हणटाय. आनी मागीर दोतोर फॅमिली ट्री सोदपा भोंवताय. कोणा डायबेटीक आहलोलें, मांयक कितें करून मेल्या, पांय कितें करून कॉलेस्ट्रॉल आहलोलें, हार्टा आहलोलें, तें चोवपा भोंवताय. हीं सगलीं फकाणां संवसारांतलीं. हें सगलें आमी वायट, हे सगल्यो हाल्स, हें सगलें फोट. ही फोट. तुगेल्या पांयक कॉलेस्ट्रॉल आहलो म्हूण तुका कॉलेस्ट्रॉल जालें, तुका हार्टा आयलें. पांयक डायबेटीक आहलो म्हूण तुका डायबेटीक जाली. फोट. एक एक मनीस जावन आसा देवाची मोगान रचलेली रचना. देव तुगेलें पांयचे काडून तुजेर थापना. देव जोण एका मनशाक आपल्याचे भाशेन रचिता. पूण मनीस आपल्यागेल्या कोन्याच्या उदेशीं
मनशाचेर वायट येता. जे मनीस कानान आयकोता, दोळ्यान आयकोता, पोटां आसतना मायच्या 9 म्हयने भुरगे आयकोता, तेजेर भुरग्यांगेलें जिवीत जाता. तांकां देव तेशें कोन्न रचून धाडना. तुगेले मांयक पायक तुगेले मामा डाडा लागोन तूं आयज दुयेंसान जल्मलें हें भुरगें. कोणा हाटा बुराक जायन जल्मताय, हीं सगळीं दुयेंसान जल्मलीं तीं भुरगीं तुमगेलो मामा डाडाचो गुन्यांव. आयकाय बरें कोन्न. आनी भुरग्यांक प्रिचींग हें मेळ्ळां पयलीं फाटीं जाल्यार भुरगीं पवित्र जाय. मांय पायको लोकूय नाकाय, चोय मामा डाड्या तुमचे पासत दिलां तुमी पवित्र जाय म्हूण ना. सगळीं मनशां जावन आसा देवाची मोगाची रचणां. तर दर एकल्यान आमी पवित्र जायन सगल्यांक आमी मदत करपाक जाय. हें वायट जिवीत तांचें 3 दिसांनी हांव पोत्तून इगोज बांदता म्हणटा ते भाशेन सगळे आमी कातोलिकांक वायटांत आहाय तांकां आमी नव्यान हें देव मंदीर तांकां जावपाक आमी आदार दिवपाक जावो. जे परीं देवान तांकां रचलोलीं ते परीं. देवान तांकां कुसम्यांत घायलोलीं तुमी देवाचें देव मंदीर म्हणून हें चिंतून देवान जोण एकल्याक आवयच्या कुसम्यांत जल्म दिलो. आनीक कुसव्यांत रचोन नेत्रेचे हे 9 म्हयने आनीक मागीर 2-3 वर्सां उलोवपा लागताय, बरें उलोवपा लागताय. सगळे वर्सां इतलीं वर्सां तो पवित्र आत्मो आयकोन मांय पायचे भाशेन मागीर भुरगीं जाताय. मागीर आमी भुरग्यां शिराप घाताय. तें रोंडटा सगळ्यां उगोत, सुसेग दिना, उबारूंक पडटा, काम करूं दिना, सारकें सोतायताय आनी सदां दुयेंस, आज उठ दुयेंस, हाल उठ दुयेंस, दोतोराक धांवताय, दिसभर दोतोर सदांच. हें कोणा लागोन? हें मामा डाडा लागोन. आनी मामा डाडा लागोन कित्याक? तेंगे मामा डाडा लागोन. म्हळ्यार तुमगे शेमाय शापायक, तुमगे ग्रँड पेरंट्सां लागोन. तर हें आमगेलें वयर सावन सारकें जोत फाल्स गेलो हांव मुखायलें. मुखायल जोत वयता तेशें कोन्न फाटलो म्हाजे आनीक जोतकार आहा तोय दोगूय फाटाफाट वयताय. आनी शेत एक आजसान कोसून जाता तें 2 वरां भितर तें कोसून वयताय. तर फुडलें जोत आमगेलें फाल्स गेलो आहा. देंवचारा गेले मार्गाचेर आमगे फुडलें जोत गेलो आहा. तें आमी आयसान बंद करया आनी आमगेलें नवें देवाच्या पावलान, देवाच्या स्वतान जेजूच्या उतरांचेर आनीक जेजून पळय आमकां बासावण्यो दिल्याय आनीक त्यो आमी सगल्यो आमकां मेळटल्यो जेजूच्यो देवाच्यो बासावण्यो. इतल्यो बासावण्यो आमकां पवित्र पुस्तकाचेर आहाय. त्यो आमकां सगल्यो मेळटल्यो जाल्यार आमी देवा जेजूच्या स्वताचेर आनीक जेजूच्या मादामेताचेर सगल्यांक आपल्याची खबर परगटात आनीक सगल्यांक हात दवरात, बोरीं करात, देंवचार धाडायात. हें आमकां सारकें गरजेचें, म्हत्वाचें गरजेचें. हें तरी कोण कोना जाल्यार तूं सांडलो. तूं ह्या संवसारांत तुका देवान धाडलेलो दुसऱ्यांक वायट मनशांक साल्वार करपाक, जे परीं देवान जेजूक धाडलेलो वायट मनशांक साल्वार करपाक. तुवें वायट मनशांक साल्वार करूंक नाय आनीक तूं रेब्यांतूच मरोन गेलो म्हणल्यार तूं इफेर्नांत गेलो आनी तुज्यो पिळग्योय मागीर तूं जोत गेलां तशेंच तुगेल्यो पिळग्यो बायल भुरग्यां माय हें सगलीं मागीर तेश कोन्न वाडटाय. तुका स्वता तुवें व्हडलें काम केलें, आपण हितू पयशे केले, बोटीर गेलो, गाल्फा गेलो, लंडना गेलो, ऑस्ट्रेलिया गेलो, कनाडा गेलो, अमेरिका गेलो, हितू पयशे जोडले, भुरग्यांक हुशाल दवरलीं, सगळें वेस्ट. तुवें तांकां शेवटून बसीच्या पोंदा उडयलीं सगल्यांक. तुवें पळय पयसो एकठांय करून तांकां दिलो, तांकां पोशिलीं, तुवें तांकां धरून बसीच्या पोंदा धुकलून उडयलीं. तुजेच हातीन तुवें तुज्या घराचो फुडार विबाडलो. भुरग्याचें सूख चोरलें, भुरग्याचें सूख विबाडलें मामान डाडान. भुरग्यांक कुसव्यांतूच सान जल्मांत हेच न्ही हुडसान दुयेंसां शेवटिलीं. तर हें सगळें आमी वायट सोडून दिवपाक आमी लोकांक आदार करपाचो आनी केन्ना करपा पावतलीं जेन्ना जात तितूक पवित्र कॅथोलिकां जायत वयतलीं, वाडत वयतलीं, तेजेर आमी चडशे कातोलिकांक आमी गोंयकार कातोलिकांक चडशे कातोलिकांक आमी आदार जावपाक पावतलीं. हें जेजून म्हणटे भाशेन 3 दिसांनी हांव मंदीर पोत्तून बांदतलों. सगल्यांक आमी हें तेंची कूड आहा ती देंवसाराची जालोली आहा ती पोत्तून आमी हें देव मंदीर आमी
करपाक आमी सगल्यांक एक आदार जाया जे पर्यंत देवान आमकां रुचलें ह्या संवसारांत धाडलें हें कार्य दिन की आमी सगळ्या मनशा कुळाक आदार करून परतून सगल्यांक स्वर्गा राज्यांत घेवन येवपाक तेजे बोगलेर ही देवाची खुशी आनी तेन्नाच स्वर्गा राज्यांत व्हडलो घोण व्हडलो दोबाजो जाता जेन्ना एक मनीस एक कातोलीक पवित्र जाता. थँक्यू होली स्पिरीट हिंगा बंद करुया. फाल्यां हिंगसान कंटिन्यू करचें. रोजार करुया. देव बरो दीस दिवं तुका आनी तुजे फामिलीक. येवकार तुका ह्या प्रवचनांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रास्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक कोलेत आनीक ताजे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जेसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फामिलीक मोरयाण आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोकी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवरी. सगळीं चिन्नां तांची शांती पावय. सगल्यो गरजो तूं तांच्यो तांकां मेळोवन दी. सगळे आटा बिटे त्रास कोश्ट सगळे तांचे कोबार करून मेकळें करून सुटावें करून तूं तांकां एक आनंदभरीत जिवीत फोव करी. कोवीड दुयेंस तांचे सोडशिल्लें पयस करी. हेरूय सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं करी. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, पॅनक्रिया फेलियर, किडनी फेलियर, डायलिसीस, लंग्सांत उदो जालें तें, हार्टाचें प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाले त्यो, कोण पिश जालें तीं सुडलें तीं तकलेन आवट जालें तीं मेंटल जालें तीं बुरशिलें तीं तकलेन हाडलें तीं आजलें तीं हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक ज्या घरांतले मॅम काम कोतात तांचे पागार वाडय, तांचो पोस्ट वाडय, जांचे बिझनस आहा तांचे बिझनस वाडय आनीक जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पागाराचें काम तूं फावो कर. तशेंच ज्या मेंबरांक कंपनीन कोविडाक लागून बसोवन दवरल्यात घरा तांच्यो कंपनी परतून सुरू करून तांकां परतून तूं तांच्या कामाचेर चडय, पागार वाडयन आनीक पोस्ट वाडयन आनीक हीं सगळीं अजापां ह्यो मिलाग्रो तांच्या जिवितांत घडल्याय त्यो चोयन तांकां पवित्र जावपाकूय तूं तुजी कृपा, तुजें बळ, तुजो मोग तूं तांचेर दवर. ही सगळीं मागणी तुका करता हांव स्वर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.